कालूच रिजल्ट जालो आमच्या हायर सेकंडरीचो, जातून आमकां 98.59 98.59% पर्सेंटेजीन आमी आमचे भुरगे पास जाले. तातूंत राजदत्त सरनायक, सलील गांवकर आनी साई समर कुमार हे 90% वयर पास जाले. जातून राजदत्ताक 300तले 293, साहिलाक 300तले 285 असे मार्क्स पडले. आमच्या हातून टोटल 214 भुरगे अपियर जाल्ले 12वीक, तातूंतले 211 पास जाले. तातूंत एक भुरगो तर एका मार्काक लागून फेल जाला. तातूंत आमची डिस्टिंक्शनां 79 स्टुडंट्स, फर्स्ट क्लास 113, सेकंड क्लास 17 आनी पास क्लास 2. तातूंत मुख्य म्हणजे मॅथ्सान आनी बायोलॉजीन आमकां 100तले 100 पडले. फिजिक्सान 98, केमिस्ट्री 95, भूगोल म्हणटा तातूंत 98 परत, सायकोलॉजिकान 99, मराठी 96 आनी संस्कृत 98 अशे 98 ते 100 हाजे मदीं तांकां मार्क्स पडले. हाजे क्रेडीट हांव दिवंक सोदतां दोन मनशांक. एक म्हणजे आमचे पयलींचे अध्यक्ष स्वर्गीय बाबू नायक आनी तांचे मित्र आनी आमचे एडवायजर स्वर्गीय भिकुबा बांगलो, जाणी हो आमचो हायर सेकंडरी 1998-99 सुरू केली. आनी तशेंच तेन्नाच्यान मागीर प्रोफेसर बाळीकरान, ते आमचे आदले प्रिंसिपलान, पयले 5 वर्सां आमकां तेन्ना खूब त्रास करचे पडले, कारण तेन्ना हायर सेकंडरी म्हणजे तुमकां परमिशन मेळनाशिल्लें. ते पप्पान बाबू नायकान कशें तरेन करून हाडिल्लें. पूण 95 मागीर आमचो रिजल्ट जो 80%, 90%, 95% ते एवरेज 99 to 100% आमचो असो रिजल्ट जावपाक लागलो. आनी मजा म्हणजे तो क्वॉलिटी रिजल्ट जावपाक लागलो. ह्या वर्सा जालो तसो. तेन्ना हांव हाची श्रेय आमच्या सगळ्या प्रिंसिपलाक, राजीव देसाय, तशेंच पयलींचे प्रोफेसर्स जे आमी सुरवातेक 1988 हे केले ते अजून आसात, प्लस नवे, हे न्यू ब्रीड, नवे आनी पोन्ने अशें धरून तांणी हे जे भुरग्यांक जे एक्स्ट्रा क्लासीस दिवन जे तयार करून आमकां हो रिजल्ट ह्या वेळा हाडून दिला, ताका लागून हांव तांचें अभिनंदन करतां.